कोरोना दुयेंतींचो आंकडो उणो जायत आसलो तरी फाटल्या 2 दिसां सावन हो परतून वाडपाक लागला। ताका लागून हुस्को वाडला। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो वाडला। शुक्रारा कोरोनाचे 120 नवे दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 114 जाण बरे जाले। हाचे पयलीं 83 दुयेंती मेळिल्ले, जाल्यार 59 जाण बरे जाल्ले। नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2.7% आसा। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो वाडून 906 पावलो। बिरेस्तारा उपरांत शुक्रारा लेगीत 2 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें। कोरोनान मरण आयिल्ल्यांचो एकूण आंकडो 3182 पावलो। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.64% आसा। देशभर दर वर्सा 5 कोटी रक्ताच्या बाटल्यांची गरज आसता। 250 कोटी बाटल्यो उपलब्ध असतात, देखून 250 कोटी रक्ताच्या बाटल्यांचो उणाव दिसून येता। देखून चडांत चड लोकांनी रक्तदान करपाक मुखार येवचें, लसीकरण अधिकारी दोतोर राजेंद्र बोरकारान आवाहन केलें। एकाद्र्याक वांटोवपा खातीर तुमकां दोतोरच जावपाक जाय अशें ना। रक्तदानाच्या माध्यमांतल्यान लेगीत तुमी दुसऱ्याचो जीव वांटोवपाक शकतात, अशें ताचें म्हणणें। उंडीर बांदोड्या परमळ कलाकारांचो स्वयंसेवी संस्थेन रक्तदान शिबीर घडोवन हाडलें। ह्या वेळार दोतोर बोरकार उलयतालो। इतल्यो सगळ्यो डेव्हलपमेंट्स जाल्यो की आतां खंयची गजाल आपल्याली तयार करूं येता, पूण आजून पर्यंत ब्लड तयार करपाची फॅक्टरी जावना। जे दीस ब्लड सो जे दीस ब्लड तयार करपाची फॅक्टरी जातली तेन्ना मागीर ब्लड डोनेशन थांबयलें जाता। मागीर आमकां फॅक्टरी तेन्ना ब्लड मेळटलें, म्हणून तो पर्यंत हे मनशांनीच कोणी तरी डोनेट करचें पडटलें। when we speak about donation म्हणून it is voluntary, म्हणजे स्वयंस्फूर्तीन येवन ते डोनेट करप। एज जशें आमकां जर येता येता म्हायती ती कितली आसा तर तिणी सांगलें की 40 कन्फर्म्ड आसा म्हणून। इफ इट रियली हॅपन्स सो देन आय बी एक्स्ट्रीमली हॅपी। पूण येद्याशा वयल्या गांवांत जर 40 डोनर्स जर कन्फर्म्ड आसा, बिकॉज स्वताची बाय किंवा स्वताचो घोव किंवा स्वताची बापूय आवय सुद्दां जर दुयेंत पडत, लोकांचो एकूच प्रश्न आसता की खंय ब्लड मेळचें न्ही काय म्हणून। इन द सेन्स दे डोंट वॉन्ट टू गिव, दे डोंट वॉन्ट टू डोनेट ब्लड दिवप दिसता। सो दीस इज अ मीथ। जशें डॉक्टरांनी सांगलें की 3 ते 4 म्हयन्या भितर वी कॅन अगेन डोनेट, म्हणजे ते सगळें रिप्लेनिश जाल्लें आसता। फॉर दॅट मॅटर 24 ते 48 वरां भितर आमी जें ब्लड दिलां तें व्हॉल्यूम परत तयार जाता आमचे मदीं। फक्त 350 ml ऑफ 5 to 6 लिटर्स ऑफ ब्लड, फक्त 350 ml ब्लड आमी काडटात। मातसो ताका बसोवन दवरतात, च्या दितात, कॉफी दितात, म्हणजे ताका मातसो घट करतात एंड देन ही कॅन गो बॅक टू वर्क ऑल्सो। सो इट इज व्हेरी सेफ प्रोसिजर। परत एकदा दोतोरान सांगलें खंयचे 5 दुयेंसां आमी चॅक करतात। इट हॅज बेनिफीट टू द रेसिपियंट, म्हणजे जाका मेळटा ताका फायदो आसा, पूण डोनराकूय फायदो आसा। सो वेन यू गीव यू टेक ऑल्सो। असो बिझनेस आनी सर्च करून खंय ना। तूं दिताय बी आनी तुका मेळटलें। दिलें तेन्ना अशें वचपाचें, पूण हियर इन दीस केस डोनेशन तुमी दिलें की तुमकां मेळटाय बी। बेसिकली एक्झॅक्टली जें हांव सांगूंक सोदतालो, एखाद्याचें जर आयुश्य वाचोवपाचें आसलें जाल्यार दोतोर जावपाची गरज ना। बाय डोनेटिंग ब्लड ऑल्सो यू कॅन सेव समबडीज लायफ। हिरो म्हणटात ताका। एंड यू विल बी सरप्रायज टू नो की भारतांत म्हणजे आमच्या जवळ एक 36 करोड लोक जेन्ना आसात तेन्ना आमची रिक्वायरमेंट दर वर्साक जवळ जवळ 5 करोड बाटल्यो, 5 करोड पिंट्स आमकां ब्लड जाय।